मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. O माझ्या जेजू भगशाम खान खडच्या उशांतली सगळ्या करून चढ गरज असलेल्या. तिसरो मिस्टर सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हणजे जेजू भगशाम कायम काळाच्या उशांतली गरज असलेल्या. चौथो मिस्टर सोम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरांमध्ये सगळे सोबे मजार आणि अकबर मारयेचे दिश्टी मुखार. आमच्या बापा सर्वींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां दाल्ल्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांती आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत्र येशू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पुत्र येशू. भाग्यवती
मरे देवाचे माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जतायसा अस्त्रे मरे दिसदो आणि सदो तुझा पूजेस भाग्यवती मरे देवाचे माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जतायसा अस्त्रे मरे दिसदो आणि सदो तुझा पूजेस भाग्यवती मरे देवाचे माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जतायसा अस्त्रे मरे दिसदो आणि सदो तुझा पूजेस भाग्यवती मरे देवाचे माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जतायसा अस्त्रे मरे दिसदो आणि सदो तुझा पूजेस भाग्यवती मरे देवाचे माई आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप आणि पुता आणि पवित्र आत्मे आदि आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हणजे येशू गोशांका आणि वाऱ्या काय कडाच्या औषधी असंसार सगळ्या सरकार करून चढ आपल्याला पांचवो मिस्टर सोम्या जेजू क्रिस्ताक चढलो पुरसाद दोगां चोरामध्ये सगळी सोबी मजार आणि अकवार मरीचे दिश्टी मुखार आमच्या बापा सन्मीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास संकांती आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुझी आमची पथकां बगोस आणि आमकां दाल्लें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे ताय साव स्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पुजेचो. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हणजे जेजू गोशांका आणि वाऱ्या काय कडाच्या औषधी सगळ्या अधिक करून चढ करस असलेल्या नमान नमानी काकुतीचे माई तुझी आमचे जिवीत अमृत आणि बरकसो आम्ही परदेशाची बाळका दुखावलो मारता या दुखाच्या पणात असताना सुस्कार सोडून रुदान करून माई तुका प्रार्थना आमचे दर शरातीने तुझी काकुतीची नगर घाल तू कोणवाली आणि मोगाल तुलो मापार मरे या परदेशा उपरांत तुझो पुजेचो आमकां दाखय. भाग्यवती देवाचे माई आमचे प्रसन्न माग जेजू बसायला ते आमकां खबर जावच्या. बाप साहेबाच्या इतिहासामा प्रसाद आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपतो ग्रास संकांती आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
दोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवाड Naman Maria कृपेन भरलेले सर्वे स्पोर तुझ्या ताय आसा वस्तुरा माताय तूं सोदप आनी सोदव तुजो आपूच जेजू देवाची माई बापाच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ शांतीच्या वानपासां सगळी एकूच जावच्या आमकां आपोवन धाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोयी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो देश एकलोच आमचो देवबा सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून आयज अनिका डिमेलो आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता ताचे पासत देवाक दिन वाचुया आनी ताचे देवाचो आशिर्वाद मागुया दुसरें तें हांव भेटयता देवाक दिन वाचून विन्संट आनी मारिया हेलन फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक तांच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळीं आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता आल्त चिकाली निक्सन जॅक्स रेजिना मोंदी डॉक्टर कामन वारेला दाबोली रेंद्राबाट फिलोमेन लुकस आल्त दाबोली डॉमिनोस साइड तिबूस पेरेरा ग्रीन व्हॅली एंड्रू फेर्नांडीस एलेगांजा रसल डिसुजा जीना सिमाउन डिकुन्या ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया भावभयणीनो आयज केरीत भाशेन आमी बागेवन सिमाव आनी जूड हांची परब मनयता बो करून सान जूड हाका सगल्यो ज्यो लास्ट रिसॉर्ट जायती आमची मागणी घडये देव आयकना अशें दिसता वो आमकां कांयच बरेपण मेळना अशें दिसता तेन्ना लास्ट रिसॉर्ट म्हणलेलो सेंट जूड म्हूण थोडोसो लोक मानता जाल्यार करीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी ह्या संवसारा पासत सान जूड हाचे मजतीन देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो जेजू आपल्या जिवितान कसल्योय मोठ्यो वस्तू करूंक वेता इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स करूंक वेता तेन्ना देवा लागीं मागणें केल्या बगर तें करीच ना जाल्यार देवा लागीं मागणें करून आमी आमच्या जिवितान आमच्या जिविताचे निर्णय जे आसात ते घेवंक आमकां कृपा मागुया आनी आपोस्तलां बरोबर आमी जेजूचे इश्ट देखून जेजूचे इश्टागोतीन जिवन सगळीं बरेपणां जोडूंक आमकां फावो केलां तरी आसतना जायते पावटी आमच्या पातका वरवीं वो आमच्याच व्हडपणा वरवीं आमी जेजू लागीं ही इश्टागोत तोडल्या असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे जाचे वरवीं जेजूची इश्टागोत आमी तोडल्या देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुरपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनांची तूं तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध देवा सद बागेवन सदांच सांकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर महिमा देवा कुंतसर्गी आनी शांतिताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर विभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा धर्मदुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवंक तुका ओळखूंक पावूं आनी अशें आख्खे पृथ्वेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. बागिवोन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय, भोगतांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोमदुताचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणच्या संदीचो फातोर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें देवाचें उपकार. जबाब शेकांचेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. वतून म्हणया शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वनिता. मळब तांचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. जबाब शेकांचेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब शेकांचेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. आमी तुका वाखाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेताव. दोर्मदुताचो मोहिमेवन जमो तुका वाखाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें शिसांक आपयले आनी तांतल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें.
आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवून म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोडार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो आनी जुदेया, जेरुसालेम, दर्या देगेच्या तीर आनी सिदोना तावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिड्या रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरी जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. सांत सिमांव आनी सांत जूड भाव भयणीनो, जेजूचे आपोसले आनी जेजूचे आपोसलांचे वडेरींत तांचीं दोगांयचीं नांवां सेकंड लास्ट येतात. पयलें नांव जरी तर पेद्रूचें जाल्यार निमणें आसा जुदास इस्कारियोताचें, जाल्यार काबार जावचे पयलीं हे दोगूय जाण सांत सिमांव आनी सांत जूड आमकां मेळटा. तांचे विशीं आमकां पवित्र पुस्तक वो आमकां शुभ वर्तमान चड खबर सांगना, पूण बरोवपी आसात तांणी बरयलां तशें सांत सिमांव आनी जूड दोगूय जाण पेर्सियेक गेल्ले आनी पेर्सिया म्हणटा थंयसर दोगांयकूय बाराबर मार्तीरपण फावो जालें आनी ह्या पासत घोडे पवित्र सभा तांची दोगांयची परब एक दिसाक करता. कित्याक ते मार्तीर कशे पेर्सियेच्या गांवांत शुभ वर्तमान परगटूंक तांकां फावो जालें. भाव भयणीनो, तांकां विचून काडले तेन्ना आमी जेजूच्या आपोसलांचे वळेरीन पळयता भावूय आसात. पेद्रू आनी आंद्रे दोग जाण भाव, जाकोब आनी जुआंव तेय दोग जाण भाव. तेच बरोबर नांवांय परतून परतून आयिल्लीं दिसता आमकां. दोग जाण जाकोब आसात, दोगूय जाण आपोसल जेजूचे. सिमांवूय दोग जाण आसात, तशेंच जुदासूय दोग जाण आसात. खेरीत भाशेन जेजू जेन्ना आपल्या आपोसलांक विचून काडटा तेन्ना थोडे जाण चड फेमस आसात, थोड्या जाणांची कांयच खबर ना, असलेंय आसा. हें सगलें करता आसतना जेजू पयलो दोंगरार रावून बापा लागीं, देवा लागीं आपलो संपर्क सादून बापा बराबर हो चॉयस ताणें केला अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. हे आपोसल जे विचून काडल्यात ते आपल्या नांवा पासत वो आपले फामिली पासत वो आपूण फेमस आहा वो फेमस ना ताचे पासत न्हय, पूण तांकां खेरीत भाशेन पवित्र सभेची बुन्याद केल्यात. हें आमकां आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता. जरी तर हे आपोसल बुन्याद जाल्यार ही बुन्याद हालपाक शकना. ही घट्ट बांदलेली बुन्याद देखून पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा केन्नाच कोणाच्यान ना करूंक जावचें ना. प्रयत्न जाय ते जातले, धुमाळो जाय तो येतलो, मार्तीरपण जाय तें भोगूंक पडटलें, पूण ही ना करूंक कोणाच्यान जावचें ना. देखून पवित्र सभा आपोस्तोलीक आनी हेंच आमकां भाग्यून पावलून उगडास केला. तुमी तुमचें घर वा तुमी हे बुन्यादीचेर तुमचें घर बांदात. तर आमची जण एकल्याची पवित्र सभा वो आमचो जण एकल्याचो घराबो भाव भयणीनो एक पवित्र सभा, ल्हान पवित्र सभा. आनी जरी तर ही आमची पवित्र सभा ह्या आपोसलांचे शिकवणेचेर जरी तर घट बांदून ना जाल्यार ती पडपाक शकता. पूण जरी तर ह्या आपोसलां वरवीं जेजून आमकां जें शिकयलां तें जरी तर आमी आमच्या जिवितान पाडून येयत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आमी मागणें जाय तें करता, आमी देवा लागीं मागता आनी देवा लागीं मागूंक जाय ते पावटी आमी सांतां भक्तांचोय आदार घेता. आमी सांतां भक्तांक मागणें करिना वो तांकां आमी वर्शीप करिना. वो हे आपोसल जे आसात ते देव न्हय, पूण
ते जेजूक खेरीत भाशेन चिटकून आसले, खेरीत लागीं आसले, जेजूचे इश्ट ते. कित्याक जेजून तांकां आपणा बराबर दवरून तुमी म्हजे गुलाम न्हय वा चाकर न्हय, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, हें जेजून तांकां सांगलेलें. तर जेजूचे लागशिल्ले इश्ट कशे आमी जायते पावटी तांची मजत मागता. आनी हे भाशेन आमी जायत्या सांता भक्तांची जेन्ना मजत मागता तेन्ना जायत्या लोकां मदें ही संवय आसा, कांय जायना, कोण आयकना, वो ताका ताचे लागीं घोडे मागूंक घोडे वो ताका मुखार काडपाक थोड्यांक इल्लीशी भिरांत दिसता. कित्याक ताचें नांव आनी जुदास इस्कारियोताचें नांव एक. जुदास इस्कारियोता लागीं मागूंक जायना, देखून घोडे ताच्या नांवाक लागून ह्याय आपोस्तलाचेर मातशें कितें वायट आयिल्ल्या भाशेन. पूण कांयच जायना तेन्ना लास्ट रिसॉर्ट अशें म्हणून सांत जुदाक उलो मारतात. नोवेनाय करतात जायतीं जाणां ताची. भाव भयणीनो, म्हज्या काळजाक जेन्ना दुयेंस जाल्लें वो म्हजो वाल्व काडलोलो तेन्ना नवो वाल्व घातला, ताचें नांव सेंट जूड मॅकॅनिकल वाल्व. म्हणटच मॅडिकल वर्ल्ड जो आसा तोय बीन सांत जुदाक खेरीत भाशेन हो जागो दिता. हो वाल्व घातला तो 300 वर्सांची वॉरंटी आहा. हांव वयतलों, पूण सेंट जूड मॅकॅनिकल वाल्व जो भितर आसा ताका 300 years वॉरंटी आहा. म्हणटच समजूंक जाता बेश्टें कॉमन सेन्स कशें. जरी तर ह्या वाल्वाक सगल्याहून चड वॉरंटी आसा जाल्यार सांत जूद जाचें नांव ताका आसा ह्या नांवाचेर बरीच पदवी आसा देवान दिल्ली. जाल्यार भाव भयणीनो, ही पदवी कित्याक तो जेजूक लागीं, जेजूचो इश्ट. तर आमी जण एकलो जेजूची इश्टां जावया. आमी जण एकलो जेजूचे शिकोवणे पासत कितेंय बगूंक वो कितलेय पयस वचूंक तयार जावया. वो कसलेय सॅक्रिफीस आमी करूंक तयार जावया. आनी जायते पावटी आमी करता आसतना कोणाक कडेन खबर आसची ना, आमचे कडेन कोण बरोवन दवरचो ना, आमी कडेन फेमस जावची ना. पूण जें कितें आमी दिसाच्या दिसाक आमच्या क्रिस्ती जिवितान करूंक जाय, आपोस्तलांचे शिकोवणेचेर धरून आमचें जिवीत जिवंक जाय, तें जियोत रावया. आनी कसलेय जरी तर आमचे लागीं असल्यो केसीस आसात, कांयच जायना. बो करून आमच्या समाजा पासत जो आयचो समाज होपलेसनस म्हणटा तातूंत पडलेलो आसा. आयज आमचो लोक एके भाशेन सगलो होप सोडलेलो आसा. जें वायट चलता त्या वायटा वाटेन एके भाशेन मान भागयल्ली दिसती पडटा. आमच्यान कांयच करूंक जायना, असले दशेचेर आमी जायतीं जाणां पावलेलीं आसा. तर सांत सिमांव आनी सांत जूद हांचे मजतीन आमी सगलीं उर्बेवंत जावं, जसो सांत सिमांव उर्बेवंत म्हणलेलो आसा. आमच्या क्रिस्ती जिवितान ही उर्बा आसपाक गरज. तर ही उर्बा एके वाटेन धरून आनी दुसरे वाटेन आमी केन्नाच होप सोडिना तसलीं, बरवसो सोडिना तसलीं, सदांच स्थिर रावपाचीं क्रिस्तांवां जावन मुखार सरून हो समाज बदलुया, आमचें जिवीत बदलुया, आमचे घराबे बदलुया. गायन घेऊया C19 पेज नंबर 36. C19. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. या तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाट्य पवित्र सुविच्या दवाक सर्वेस्पर मान घेव. सर्वेस्परा बागयोन धर्मदुतां सिमावान आनी जुदान आपणाक आपयलोल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव खर्चिल्लो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दलबारा सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार परमेश्वराच्या वैभवान उत्सर्गीक तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय, उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आपोस्तलांचे बुनयादीर बांदलेली पवित्र सभा आमी
आनी ही पवित्र सभा उर्बेवंत आनी सदांच स्थिर रावूंक आमकां वेंचून काडल्या. तर बाराबर जेजून केल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमची उर्बा आमी देवाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सभे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना, पूण तुज्या एका पुत्रान म्हाका पलकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, बागयोन सिमाव आनी जुदाच्या जैतिवंत मरणा पासत हो संस्कार आमी समरमला. तातूंत घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मरोपर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 7 वाजता बो पवित्र संस्काराची बोजण आसतली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोबोया तुमचे संगाती आसा. संसार सोबोया तुमचे संगाती आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा.